जानेवाराचे 21 तारखेर आमी रोमची सांत आग्नेस हिचें फेस्त समरोमता. 304 वर्सां तिचें मार्तीरपण जालें आनी ती अशें म्हणटा, तुमच्यो तोरसादी म्हज्या रोगतान माखूंक जायत, पूण म्हजी क्रिस्ताक भेटयल्ली कूड तुमच्यान बोश्टावंक जायना. इकोर्ज मातयेन तिका व्हडल्यांतलो व्हड मान दिला आनी मिसाच्या महाप्रार्थनान तिचें नांव घेतलां. तिच्या 12 वर्सांच्या जिविताचेर आमकां मोहिती मेळ्ळो ना. तें एक सुंदर चेडूं आसलें आनी तिचो आत मागूंक पुस्कूळ चेडे येताले, पूण तिणें आपलें जिवीत क्रिस्ताक समर्पिल्लें देखून ते बेजार जाताले. तिका एका वेशीच्या घरान विंगली दादल्या फुडें दवरली. ते सगळे थोटाकले. एकलो तरणाटो तिका बोश्टावंक सोदतालो. तो कुड्डो जालो, पूण तिच्या मागण्याक लागून तो बरो जालो. तिका मार्तिरीचें फर्मोण मारलें आनी तिची कूड तिच्या पाय मायेच्या गांवांत म्हणजे व्या नोमेंतानाच्या वाटेर बागेंत पुरली. तिच्या फोंडार एक बजिलीक 324 वर्सां बांदलें. मागीर पाप सायब ऑनोरियोसान 630 वर्सां पोत्तून तें बांदलें आनी तें आयज पासून तशेंच आसा. आग्नेस निर्मळपणाची पात्रोण जावन आसा. माय मोरयेची भुरगीं तरणाट्या भुरग्यांची आस्कारीण. ती निर्मळपणाची आनी माणसुगेची नमूनो जावन आसा, कित्याक तिणें भुलणेक, धमकेक आनी संकुश्टांक फुडो केलो. पोरसांकार तिका आपली पात्रोण म्हूण मानतात. दर वर्सा 21 जानेवाराचे दोगां धव्या मेंढऱ्यांक निश्कळपणाची प्रतीकां म्हूण बाजिलिकेच्या आल्तारार बेंजार करतात आनी तीं पाप सायबाक भेटयतात. तांचे लोवेचे पालये करून पाप सायब तीं येरां बिस्पांक आपल्या वावराचे भागेली म्हूण दितात. सांत आग्नेस, आतांच्या भुरग्यां पासत माग.